एंटी डिफेक्शनाचो कायदो करप, तेज्या संबंधातली चर्चा, तेज्या संबंधातले रिझोल्युशन्स, तेज्या संबंधातले निर्णय आणि तेज्या संबंधातलो कायदो हे करपाचे पावर जे आसा ते पार्लमेंटाक आणि ह्या देशातल्या सरकाराक आसा. आणि म्हणून गोंयच्या विधानसभे भितर आसत किंवा देशातल्या खंयच्याय विधानसभे भितर आसत हेच्या संबंधान जरी कितली चर्चा केली जाल्यार सुद्दां ते निर्णय करपाचो पूर्ण अधिकार जे आसा ते केंद्र सरकाराचे आसात. आणि म्हणून 1985 जेन्ना पयलो अमेंडमेंट जालो एंटी डिफेक्शनाच्या संदर्भात, 2003 जेन्ना दुसरो जालो, ते दोन्ही जे आसात हेची चर्चा पार्लमेंटा भितर जाली आणि हेचो कायदो जो आसा तो केंद्र सरकारान पास केलो. आणि हे सगळे लक्षांत धरूनच हेची डिबेट जर असेंब्ली भितर जावपाक शकना जाल्यार ते अशा पद्धतीचे बिल, अशा पद्धतीचे रिझोल्युशन जे आसा ते एडमिट करून घेवपान कांय अर्थ ना. आणि हेच विचार करून खरें म्हणजे आमच्या स्पिकरान, गोंयच्या असेंब्लीच्या स्पिकरान होच विचार करून आसतलो कदाचित की तेणें रिझोल्युशन जे आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशनान मांडलेलें ते तेणें रिजेक्ट केलें, तेणें तें न्हयकारलें. आता डिफेक्शनाच्या संदर्भात, फॅमिली राजाच्या संदर्भात तुम्ही जेन्ना विचारलें तेन्ना खरें म्हणजे हे दोन्ही विशय जे आसात ही काँग्रेसीची संस्कृती. देश स्वतंत्र जाल्यापासून 50 वर्सां या देशाचेर त्यांनी राज्य केलें, देशाचेर केलें, देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी केलें. आणि त्यांच्या डिफेक्शनाची आणि त्याचबरोबर फॅमिली राजाची संस्कृती ही सगळ्या जगाक खबर आसा. आमकां याद जातली की 2012 जेन्ना काँग्रेस पार्टीचे आमी कॅन्डिडेट जर याद करीत जाल्यार ही फॅमिली राजाची संस्कृती गोंयांत हाडपाचो त्यांचो यत्न जो आशिल्लो तो गोंयच्या जनतेन रिजेक्ट केलो, तांकां घरा धाडले आणि भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा तो त्यांनी वेचून काडलो. आणि म्हणून देशा भितर आसत किंवा गोंया भितर आसत आमी पळयतात की काँग्रेसीची हीच संस्कृती आणि हेच कल्चर सगळ्या कडेन आमकां दिश्टी पडटा. काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावप हो फक्त एकाच फॅमिलींतलो जावपाक शकता आणि ही त्यांची परंपरा आसा, हो त्यांचो इतिहास आसा आणि हातून बदल जावपाक शकना. भारतीय जनता पार्टी भितर कोणी खंयच्याय पदाचेर वचून काम करपाक शकता, पूण ही काँग्रेस पार्टी भितर शक्य ना. हे आमी त्या टायमार प्रत्येकान हेचो अनुभव घेतिल्लो आसा. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी डिफेक्शनाच्या संदर्भात, फॅमिली राजाच्या संदर्भात कशाच पद्धतीचो उपदेश करपाचो अधिकार काँग्रेस पार्टीक तर नाच, पण त्याच बरोबर त्यांनी खरें म्हणजे याच्या संबंधान ह्या देशाच्या या दोन्ही विशयांच्या संदर्भात जे काम करता आसतना त्यांनी नुकसान करून दवरलेलें आसा. म्हाका दिसता तें खूब व्हडलें आसा. आणि म्हणून आयज देशा भितर आसत, गोंया भितर आसत, नरेंद्र मोदीचो सरकार आसत, डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सरकार आसत, वो ह्या जनतेक एक बरें सरकार दिवपा खातीर, एक बऱ्या पद्धतीचे लोकांची सेवा करपा खातीर हें काम करता. आणि निश्चितपणान ह्याच विचारान आमी सगळे जाण हेच्या मुखारूय काम करतले, इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां.